I'm Sarika Vashisht. I'm the complainant. And I just want to say that I am not a social activist. I'm one of the occupant of this building. Okay. So how I was the last one who has bought this flat in this building. And कितें जाल्लें की हांव जेन्ना रावपाक आयलें तेन्ना my children started falling sick. So म्हाका कळना जालें कितें जाल्लें ते इशू. And when I saw some occupants coming down आनी तो PWDचो आमचो पळय हें आसा पळय मिटर आसा ताका टॅप आसा हांगासरलें उदक घेवपाक येतालें. सो प्रत्येकदां हांव चिंत्तालें because I was new and I was not known to any of the occupant. So I used to wonder why they are coming down and fetching water from this tap when there is a water coming in our tap. सो मागीर पळोवन गेल्यार जाल्यार थोडे ऑक्युपंट्स म्हज्या घरा आयले आनी तांच्यांनी सांगलें ही बाय कंटेमिनेट आसा. आमी खुबशे बिल्डरां आमी रिक्वेस्ट करून करून थकले पण इज नॉट टेकिंग एनी एक्शन. सिन्स माय किड्स वर फॉलोइंग सेफ वी प्रत्येकदा कंप्लेन करच्या पयलीं हे सगळे डिपार्टमेंटाक कंप्लेन करची आमी मिटिंग्स घेतले. आमी बिल्डराक सांगले सिन्स तूं आमचे मेंटेनन्स घेता it is your responsibility that water is a very important resource and it is a human right. Getting clean water is a right. आमचे ते ह्युमन रायट यू कांट दिस थिंग. आनी आमी तुका मेंटेनन्स बी दिता आनी बायचे इन 2018 PWDचे उदक घेतलेलें सिन्स वॉटर ताका दिसलें दिसता की कंटेमिनेटेड आसा उदक काळें उदक येतलें. तेणी स्वता मिटिंगेन सुद्दां म्हटलां की बायन काळें उदक ताका येतालें म्हणून. आनी प्रत्येक ह्या बिल्डिंगेन रेस्टॉरंट सुद्दां चलताले. इतलें बायचें उदक सुद्दां कंटेमिनेटेड आसून सुद्दां हे रेस्टॉरंट आनी हे जे बिल्डिंगेचे ऑक्युपंट्स रावताले दे वर नॉट इवन सपोर्टींग अस. की ताका मिटिंगेक सांगपाक की बाबा आमी करया बाय आमी दुसरें कितें कनेक्शन दिवया. आमी वी आर रनिंग कमर्शियल्स युनीट वी आर रनिंग रेस्टॉरंट युनीट सो आमची कमर्शियल लायन आमकां आसपाक जाय. कंप्लेन घालच्या पयलीं हांवें हे रेस्टॉरंट जे ओनर्स आसा तांकां सुद्दां रिक्वेस्ट केलें बाबा पळय तुमी हें करतात हांगा रांदतात बरें न्ही हे बायचें उदक कंटेमिनेटेड आसा यू आर सर्वींग पब्लीक हे तुमी तुमच्या बिझनेसा खातीर करनाका आमी सफर जाता आनी तुमी हेच उदक यूज करता आनी तुमी पब्लिका दिता हे सारकें न्ही. इतलें सांगून सुद्दां नो बडी कॉर्पोरेटेड विथ मी. इनफॅक्ट तेणी अगेन्स्ट केलें सगळ्यांक म्हज्या अगेन्स्ट. And then when I started giving complaint and he started giving some videos घालपाक लागलो WhatsApp. म्हाका पयलीं WhatsApp ग्रुपांतलो काडलो तेणी. ओके सिन्स आय वॉज एवरी टायम रिक्वेस्टिंग की बाबा बाय बंद कर आमकां कितें जातालें एकूच कनेक्शन आसा. सो सिन्स दॅट सम इज व्हेरी ते बी इलिगल सम धाकटुलो सम आसा म्हणून तो प्रॉपर तेजे ते स्टोरेज जायनाशिल्ले आनी सिन्स द रेस्टॉरंट्स वर दे वर मेकिंग यूज ऑफ द वॉटर सो देर वॉज अ शॉर्टेज ऑफ दॅट PWD वॉटर अँड दॅट्स द रिजन आमकां बायचें उदक तो पंप करतालो. ओके सो इतले ताका हांवें सांगून सुद्दां देर वॉज नो दिस थिंग. मागीर तेणी ही स्टार्टेड अब्युजींग मी इन द वॉट्सॅप ग्रूप म्हाका काडले. सो दॅट टायम आय स्टार्टेड गिवींग कंप्लेन्स टू द डिपार्टमेंट. हेल्थ डिपार्टमेंट जेन्ना हांगा आयले सेंट्रल इन्स्पेक्टर इंस्टीड ऑफ कॉपरेटींग टू दॅट टेस्ट लायक ते आतां टेस्ट करपाक आयलेले सिन्स तुवें करूंक ना न्ही मेन तेणी बाय हें केली उस्तयली आनी साफ केली. बट ताजें एक हें आशिल्लें न्ही प्रोसिजर आसता न्ही तूं फक्त तो साफ फक्त ते खाली करून ताका न्यू उदक न्ही तितून पळोवपाक जाय की तें आतां उदक लायकीचें आसा काय ना पिवपाचें. सो प्रोसिजर कितें आसता टेस्ट करूंक जाय तो तेणी करूंक ना बिकॉज ही वॉज वेल अवेर दॅट सिवेज चे ते लायन आसा म्हणून द सिवेज वॉटर वॉज टॅपिंग गटराचें उदक. So he did not follow that procedure and make her and I started giving complaint in June since he was not ready to follow whatever or to even the test the well. So jenna anga central inspector aile anga test करपाक he did a FB live गेलो तो सांगून की आपली बायचें उदक बरें आसा 10 वर्सां जालीं कोणें कांयच म्हणूंक नासलें. इवन टूक अ सॅम्पल फ्रॉम द वेल वॉटर एंड द PWD वॉटर सेईंग शोईंग दॅट सी PWDचें उदक कितलें घाण आसा आनी आपले खंय बिस्लरीचे भशेन उदक आसा. ओके बायचें उदक आनी ते तेणी टेस्टिंगाक सुद्दां घातले. ओके पण अजून पर्यंत ह्या लोकांनी जे हांगा बिल्डिंगेतले लोक रावता पळय अजून तेणी तांकां विचारून ना बाबा तो टेस्ट रिपोर्ट तुवें केल्ले पळय आमचे मेंटेनन्स यूज करून पयशे 5,000चे टेस्टिंगाचे तुवें तें कितें केलें आमकां तुवें अजून दाखोवंक ना. प्लस इवन दॅट टेस्ट केम दीस की तितून फिकल कॉली आनी कॉली बॅक्टेरिया आसा म्हणून ताका इतलें सुद्दां सांगून इवन हांच्यांनी ते म्हाका सिन्स म्हाका काडलेलो तेंच्यांनी ग्रुपांतलो सो आय आस्क्ड हिम टू पुट दीस इन द ग्रूप. Even after knowing that the well is contaminated, there was no action of stopping this well water. Even after putting the notice, he started
सेंग की हांव नोटीस सुद्दां घेयनाशिल्लो मागीर ते हेल्थ ताका कुरियर करून धाडटाले इतले सुद्दां हे करून थंय बंद करनासली तो बाय सो एट लास्ट म्हजे कडेन आनी कांयच ऑप्शन नासलें आय हॅड टू पूट दीस इन द फेसबूक ऑन हीज व्हिडिओ वॉट ही सेड बिकॉज त्यांनी आमच्या MLA जॉशुवाक त्यांनी विनंती केलेली की आपली समज बाय ही कंटॅमिनेटेड आसा जाल्यार ही बाकीची बी बाय तेणी तपासची आणि तेंचीय बाय बंद करची पण तेणी आपलीच बायचे काय करूं ना अजून ते आमी केले हांगा आणि सो अजून तो प्रोसिजर ताजो पेंडींग आसा तेणी आतां कितें करपाक जाय बाकीचे जे वेल्स आसा पळय ती बी तपासूंक जाय कित्याक सांग इट इज अफेक्टींग समबडीज हेल्थ ओके रेस्टॉरंट पीपल वर युजींग गोवा पोल्युशन बोर्ड आयलेले तेंच्यांनी सुद्दां टेस्ट रिपोर्ट केल्लो तेंच्यांनी सुद्दां तांकां नोटीस धाडलेले की वेल वॉटर वॉज कंटॅमिनेटेड एंड दीस रेस्टॉरंट पीपल वर युजींग द वॉटर ओके मॅडम सो इतलेंच सांगता की एट लास्ट लायक इट वॉज हे हालींनी ऑलमोस्ट 2 years बॅटल आय वॉज फायटींग माझे नाव विजया शेखर आमोणकर हांव हांगा म्हापशां रावता खोर्ली आमची ही जमीन हांव ओनर ह्या जमनीचे ही जमीन हांवें त्या अनूप खोबरेकर हेका बिल्डराक दिली तोच आयलेलो की आपण तुका आमकां जमीन घे आनी तूं बिल्डींग बांद आमी बिल्डींग बांदता म्हणून आनी ताका ती दिली बिल्डींग बांदून पण तेणी कितें केलें आनी ती विहीर काडली आमची एक विहीर आसली बाय ती बाय तेणी मुजवली ती देवाची आसली तेणी आनी मुजोवन तेणी दुसरी कडेन घेतली ही आमची बाय न्हू हांव जेन्ना 17 सालां आयली बिल्डींग घाली तेन्ना ते पळयली तर ही आमची बाय न्हू आनी ते उदक काडून गेले तर ते घाणीचे आशिल्ले आनी ताका सांगितलें अरे ही घाण आसा ते बायेत किडे आसा व्हडले व्हडले किडे येताले म्हाका सांगता कितें तो ना 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 हे बरे आसात तुमकां पिवपाक घ्या तुमी म्हणून अनूप खोबरेकर तर आयकत ना कितें तें सांगलें 8 वर्सां हांव तें उदक येतालें पितालें 8 वर्सां आनी मग हांव ते हॉस्पिटल जावन पडलें आजारी आशिल्लें हांव तरी ताका सांगलें अरे तें उदक बंद कर PWDचें उदक लाय म्हणून कनेक्शन घे आयकूंक तयार ना मागीर आं तुमकां कितें जालें हांव बरें नाशिल्लें न्हू म्हाका पोटा बिटा दुखतालें बाथरुमांत जातालें जोर येतालो तकली दुखताली जातालें म्हाका आजारी पडटालें भुरगीं सुद्दां म्हाजी आजारी पडटालीं पण तो कांय आयकना म्हणून हांवें कितें 8 वर्सां ही आयली तिच्या भुरग्यांक तेच जातालें म्हाका जी जातालें तें मग हिने सांगले की ताका सांगले तेणी टेस्टिंग बी केली तर टेस्टिंगान ते गावले की इतकी ऑयली आसा म्हणून पिवपाच्या लायकीचें ना तें उदक सारकें हार्मफूल आसा ते तरी ही लोकां सांगता बिल्डर कांयच जायना म्हणून आतां आमच्या जिवाशी तो खेळ करता तुका इतकें दिसतालें इतकें बरें तूं येवन रावंक दिसलें हांगासर बायल्या भुरग्यांक घेवन तांकां दिवंक दिसलें पिवपाक तो आमकां कितें दिता उदक हें आमच्या लायफाक कितें खेळटा तूं तुमचें नांव कितें गौरी आमोणकर हांव तें चोडू आमच्या लायफाक खेळपाक तुका काय अधिकार ना रायट्स ना बरें आतां आयज ही कारवाई जाल्या तेजेर कितें म्हणपाचें आसा कारवाय जाल्यार तें बरें जालां बरें झालें न्हू आनी आमी केन्ना करताले हें आमी केन्ना सांगलें ताका आमच्या आयकना तो कितकिंदा सांगताले एक कर बाबा ते कर बंद कर हे बाय बंद कर पण तो माझं ऐकलं ना ती आयली आणि तिका त्रास जाता तेन्ना तिने ॲक्शन घेतली आणि तिने कितें केलें ना तिने सारकें चांगलें केलें My name is Lucia D'Souza. I'm JE Subdivision 2 MAPSA, Works Division 1, WRT. From the start we have received complaints regarding this well. So after we received the health report saying that the well is contaminated. The board decided files are forwarded to the board. So as per the board meeting, the decision is taken in the board meeting that the well is the well is to be closed due to contamination, as the water is not fit for human consumption. And then after following all the procedures, reminders and to the complainants and necessary procedures as per the Goa Groundwater Act 2002 and Rules 2003, the well has finally gone in for closure. So we are following the closure process now. Is started exact time means 11 o'clock onwards. मॅडम हो एक प्रॉब्लेम अशें आनीक कितें कंप्लेनी बी येयल्या तुमकां पोल्युटेड जालें सो आनी खंय समोरचे चलता बी जाल्यार We receive complaints, but so far we haven't received that the water sample is contaminated. If the water sample is contaminated, then the water is not fit for domestic purpose, that is human consumption. So the well goes in for closure. As per the Goa Groundwater Act, all wells in Goa are supposed to be registered. Existing wells. WRD. Yeah, even prior to 2002. Even the wells that were existing during Portuguese time. Means right from the beginning, कोणाचे ancestral wells असतात, old wells असतात, all those wells going for registration. And plus new wells, permissions are to be obtained.
Sinking cannot be done without obtaining prior permission from Water Resource Department. समज खंय समज तुमकां मेळ्ळी परमिशन बी ना जाल्यार तेंचेर तुमी Then कितें action करता? is taken. Or it can be regularized. Depends on the case to case basis. आणि मॅडम ते पॉल्यूट जालां फॉर रिझन वेल See, actual reason I cannot tell how the underground the water how it has got contaminated. That maybe the investigation has to be done. But the sample report shows that the water is contaminated. Water sample detection is done for coliform or whatever. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.